नमस्कार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक प्रेसाच्या सगळ्यांचे हांव ह्या वेळाचेर स्वागत करता. आयची प्रेस जी आसा बेजिकली आमी ह्या समाजाचे एसटी समाजाचे बांधव हांगा बशीत आसात. आमचे मदीं आसा एंथनी बार्बोजा, त्याच बरोबर मोहन गांवकर, आमचे बेलापाय आसा, क्लेमेंत आसा आनी पियादाद आसा. एक आमकां प्रश्न परत परत हे जाता ह्या समाजाक भेडसावता तो पयर आमच्या रामा काणकोणकराचेर एटॅक जालो आनी आमी आमच्या सगळ्या समाजान तो कंडेम केल्लो आसा की जे कोण हेका एटॅक केल्लो आसा ताका धरलो ते दॅट इज अ वेगळो पार्ट. तो पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता ते सगळो वेगळे पार्ट जालो. पण थंय एक आमकां मुद्दम नमूद करीन दिसता, फातोडेचो आमदार विजयबाब सरदेसाय हेणें कांय कॉमेंट केले. बेजिकली एक कॉमेंट जो आसा तेणें म्हणलें की रामा काणकोणकाराच्या तोंडाक शेण मारलें आनी विच इज सामकें कंडेम करपा सारकें आसा. इतलें बरें ठीक आसा, पण तेणें कितें म्हणलें ह्या समाजाचे एसटी समाजाचे ते शेण मारले असो तेजो तेणें उलयल्लो आसा. म्हाका अजुनूय कळना रामा काणकोणकर हो आमचो ह्या समाजान जल्मा आयलो, सगळे बरोबर आसा आनी तो एक एक्टिविस्ट. तो खंयच्या एका समाजाचेर उलयनालो, तो सगळे विशय घेतालो. ते खंयचो विशय जर आसा तो जर हें आसा तो उलयतालो. तो बेजिकली आमच्या समाजाकूच लागून झगडटालो अशेंय ना न्ही, सगळे विशय घेवन तो झगडटालो. जाल्यार म्हाका अजुनूय कळना विजय बाबाले की तो परत परत ते शेण मारले ह्या समाजाक लागू जाता. काल तेणी समरीत परत विशय केलो होच. पण तूं आमच्या समाजामध्ये तेड निर्माण करून आमचे झगडी लावपाक सोदता काय कितें, किंवा आमच्या समाजाक तूं हिणयता काय कितें? रामा काणकोणकार विशय सायडीनूच उरता, पण तूं परत 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 रिपीट करून ते आमच्या समाजाक खंय तरी हिणोवपाचो ट्राय करता. तूं एक उच्च वर्णी आसा अशें तुजी हितून, किंवा आमी सकयल जातीचे अशें कितें तुजे तकल्यान आसा काय कितें म्हाका अजून कळना तुगेलें. दुसऱ्या फावटी तुवें आमच्या सभापतीक जेन्ना आसलो तेन्ना माकड म्हण हें केलो. तेजे नंतर तुवें साहजान म्हणजे ते शब्द जे आसा तूं जे वापरता फक्त ह्या बारीक समाजाक लागता काय कितें म्हाका अजून तुगेलें कळना. तूं शब्दाचो जो अटॅक करता तो हेजे परस तूं चड आमचेर अटॅक करता काय कितें? तूं जाणून बुजून हें करता काय तूं त्या आमच्या समाजान दुफळी घालपाक करता काय आमचे मदीं झगडी लावप आनी खंयच्या तरी समाजा हाडून अशें कितें तरी तुजे तकल्यान आसा काय कितें? ह्यो गोश्टी समाजा मदीं परत 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 हें करता. आतां तेजी त्या संदर्भात रामाच्या संदर्भान इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, पुलीस आसा, ती सरकार हे सगळे आपल्या पद्दतीन काम करता. तितून कशें आहा तें सरकाराचें आमकां ह्या समाज म्हणून कांय हें लागना. पण आमकां भंय जाला की होच ह्या आमच्या समाजा भितर ते निर्माण करपाक सोदता काय कितें? हो आमच्या समाजा मदीं आज एक मोठो प्रश्न उपस्थित जावपाक लागलो आसा. आनी चड करून आमी विजय बाबाक सांगता, बाबा तूं ही गोश्ट करूं नाका. आमच्या समाजाक बरी जर कितें आसत तेजे खातीर कितें जर हें आसत जाल्यार तूं सांग आमकां, त्यो करुया. कारण ह्या समाजाक आमचे हांगा बीजेपीचे सरकार आसा तेणी वेगळ्यो आमकां रिजर्वेशन म्हणा बाकीच्या संदर्भात ते हेल्प करता. आमी आमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार सरकारा कडेन मांडटा, तेय सॉर्ट आउट जाता. पण आमकां हांगा बॅकफुटाचेर धुकळपाचो प्रयत्न तूं करता काय कितें? आमी एकच सांगूंक सोदता की तूं ह्या समाजाक गृहीत धरूं नाका, ह्या समाजा मदीं तेड निर्माण करूं नाका. कळ्ळें न्ही? अशें जर जायत जाल्यार मागीर आमचे समाज तुजे हातान दिलो ना आमी की बाबा तुका जाय तशें तूं शब्द वापर आनी कितें कर, हें करूं नाका कृपया करून. आनीक आमी परत एकदां सांगतात, समाज कोणाच्या एकट्याचो न्ही, हो समाजा खातीर वावरणारे अनेक लोक आसा आनी समाजाक ते सक्षम आसा नेतृत्व करपा खातीर. तूं आमच्या समाजा मदीं तेड निर्माण करूं नाका. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून घेवना. आमी एक आमचे एसटी समाजाचे एकठांय येवन आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी हितून पार्टीचो कांय आमकां लेना देना ना. आमचे इंडिविज्युअल प्रेस आसा, आमचे इंडिविज्युअल मत आसा जे आमी आतां मांडटा ते. पयलें म्हणटा ते आमचो विजय सरदेसाय फातोर्डाचो आमदार, हो पयलो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, युवा मोर्चाचो काँग्रेसीचो लिडर आशिल्लो, एक वरिश्ठ लिडर पयलो आनी काँग्रेसींतल्यानूच तो वयर पावलो. आनी जेन्ना तेका एसटीचे तो इतलें दुखणें आसा, काँग्रेसीन इतलीं वर्सां राज चलयलें मरे, तेन्ना तूं कित्याक ओगी आशिल्लो?
काँग्रेसीन इतली वर्सां राज चलयलें तेन्ना तुवें हो शब्द तुमच्या सीएमाचे लागीं जावं तुमचे तेन्नाचे MP आशिल्लो, तुमचो प्रधानमंत्री आशिल्ले, तुमचे दोनी MP आशिल्लो, तुमचो राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, तेन्ना तूं कित्याक उलोवं ना एसटीचेर आमच्या? तुका आतांच कित्याक मोग लागलो एसटीचो? आतांच कित्याक लागलो तुका मोग हो हे आमकां एसटी डिक्लेअर करपी भारतीय जनता पार्टी 2003 आमकां एसटीच्यो सवलती दिवपी भारतीय जनता पार्टी 2012 आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्लमेंटान बिल पास करपी लोकसभा आनी राज्यसभात BJP आमकां एक्ट आमचो लॉ नोटिफिकेशन काडपी भारतीय जनता पार्टी आनी म्हाका समजना तूं उलयता की उठसूट तूं उलयता की आमचे एसटी लोकांक काबार केले, आमचे एसटी लोकांक काबार केले, आमचे एसटी लोकांक काबार करपी काँग्रेस पार्टी इतली वर्सां तुमी राज चलयलें, कितें दिलें आमच्या एसटी लोकांक? फक्त यूज केले वोटा परती लोक आमचे एसटी भावां मदें झगडी घातली, एक घरान दोग जाण भाव आसल्यार मारून झगडले. तुमची काँग्रेसी राजकारण चलता तेन्ना, तुमचो काँग्रेसी सरकार आसा तेन्ना. आतां भारतीय जनता पार्टी सरकार आसून आमचे एसटी भाव घरान बरे भाशेन एक भाव 2-3 भाव आसल्यार बरे भाशेन एकवटान जगता आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आमकां हो सगळो न्याय हक्क दिल्लो आसा. ह्या पासत आमी भारतीय जनता पार्टीचे आभारी आनी तशेंच नरेंद्र मोदीजीचे आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आमी आभारी, कारण ताणें आमकां जें जें जाय आशिल्लें तें दिवीत आयले, हे बद्दल आमी तांचे आभारी. आतां विजय सरदेसाक हांव सांगूंक सोदतां, तूं एसटीच्या लोकांचो तर तुका इतलो मोग आसा, तुवें स्पीकर हो एक उच्च पद, स्पीकर म्हणटा गोवा लेजिस्लेटिव्ह स्पीकर एक उच्च पद, तुवें त्या पदाच्या जो हांव तेजें नांव घेना, रमेश तावडकर स्पीकर आशिल्लो, बट हांव पद म्हणटा स्पीकर म्हणटे, तुवें त्या पदाक पासून रिस्पेक्ट दिवंक ना. तुवें त्या पदाचेर कोण कोदलेर बसोवन आसा ताका माकोड म्हटलो, हांबरी म्हटलो, तेजे उपरांत तुवें परत एक पाटी ताका म्हटलो सीएमाचो लवकर म्हणून स्पीकराक. सो तुका आनी कितें तूं सांगूंक सोदता आमच्या भारतीय जनता एसटी लोकांक? तूं कितें सांगपाक सोदता? मागीर तूं आमचो एसटीचो लिडर गोविंद गावडे जेन्ना मंत्री आशिल्लो, तुवें ताका इतलो सतायलो, 3 वर्स तूं ताका सतायत रावलो. तुका इतले 11 मंत्री आसा, तूं आनी कोणाचेरूच उलयना, तूं फक्त उठसूट गोविंद गावडेचेर उलयलो, ताचेर टिका केली, ताका शाहजहान म्हटलो, आनी कितें म्हटलें, आनी कितें उरलां? तूं एसटी आनी आतां माणग्याची दूख गळोवन कित्याक रडटा तूं? तुका तो हक्कूय ना. दुसरे तुजे गेल्ले MMCन तुजे कावन्सिलर आशिल्ले, तुवें 20 हे फावटी तुवें एकूच तुजो MMC कावन्सिलर आसा, तेज्या पयले 2 कावन्सिलर आशिल्ले, पिटर आनी जुजे, तुवें तांकां लास्ट इलेक्शन लडोवपाक टिकेट पासून दिवंक ना, आनी तूं एसटी लिडरांचेर कितें उलयतलो? तूं तुज्या फातराचेच घ्या. तुवें पिटराक आनी जुजेक परत इतलें बरें तेणी काम केलें, तुवें ताका एसटी म्हणून परते वेंचणुकेक बसोवंक ना, आनी तूं व्हडलें सांगता एसटीची, तूं माणग्याची दूख गळयता. हें तुका हक्क ना एसटीचेर उलोवपाक. तूं एसटीचे मदें फूट घालपाचो तुजो प्रयत्न चल्ला अशें म्हाका दिसता ह्या 2027 इलेक्शनाक. आनी हांव एसटी भावां कडेन मागतां, आमचें कितेंच तरी चुकलां आमचे एसटी भावांचे मदें, आमी आमचे रुमान बसून सॉर्ट आवट करपाक जाय. असले आमकां लिडर्स नाका, हाय फाय लिडर्स आमकां नाका. आमचे प्रश्न सुटावे करपाक आमचेच लिडर, कारण आमी एसटी समाज म्हणटा तो हें गोंय उसयल्लो समाज. हें गोंय तरी कोणें उसयला? हे गोंयान रस्ते केले, हे गोंयान मीन काडला, हे गोंयान शेतां केली, हे गोंयान आमचे पिकावड केली, हे गोंयान आमचे जितले उजारगत करपी आमचे एसटी भाव, आनी हे आमकां उच्च पदा वयले लोक सांगता उच्च हेजेर की एसटी कशें करपाक जाय. बाबा तूं तुजेच समाजाचें पळय, तूं आमचे एसटी समाजाचें पळोवपाक तुका कोणें अधिकार दिवंक ना. आमचे एसटीचे जायते लिडर आसात, ते मागीर वेगवेगळे पार्टीन आसूं, आमचे भाव जाणा कशे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय ते. आनी दुसरे फावटी हांव विजय बाबाक सांगता, तूं एक बरो लिडर, तूं तुजें कितें आसा तें तूं कर, बट आमच्या समाजाचेर तुका उलोवपाक हक्क ना. दुसरे फावटी मातशें उलयता आसतना सांबाळून उलय, आनीक आमकां परत तुजेर एगेन्स्ट उलोवपाक लायनाका. आनीक ते शेण मारला परत तुवें काल एसेंब्लीन मुद्दो काडलो,
हांव हें कंडेम्ड करता तुजे परत परत तूं तें म्हणटा शेण मारले अरे तुका तर मारला पासून आसा न्ही ते परत परत तूं सांगनाका तूं सांगून आमचे एसटी लोक समाजाक बारीक करूंक सोदता देंवोवपाक सोदता हेंच तुमच्या मोठ्या मनशांचेर केल्लें जाल्यार तुवें परत परत घेवन कॅसेट झरोवपाचो तूं आतां 15 तेजो इश्यू जाला त्या दिसान तूं ती कॅसेट झरोयत आसा ती घुसपोन पिडार जातली कॅसेट सो तुका हांव सांगता मातशा उलयता आसतना चतूर राव आनी तुजें कितें आसा तें तुज्या समाजाच्या लोकांक सांग आमच्या समाजाक राखपाक आमचे मदें बरे वरिश्ठ लिडर आसा रमेश तावडकार गोविंद गावडे गणेश गांवकार अंतून वाज आनीकूय जायते आमचे लिडर आसात ते आमच्या समाजाक राखपाक ते आसात आनी आमचो सरकारूय आमकां राखपाक आसात सरकारा लागीं मागता आमी आमचे जितले उरिल्ले प्रश्न आसा आमकां पूर्ण विश्वास आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी सेंटराक नरेंद्र मोदी सरकाराचेर जे आमचे जितले उरिल्ले प्रश्न आसा ते सुटावे करून आमकां फ्रीडम मेवतले आनी आमकां जे हक्क आसा ते आमकां मेळून दितले देव बरें करूं गांवकर पयलीं म्हळ्यार जो विजय सरदेसायान जो स्टेटमेंट केला काल असेंब्ली ताका हांव कंडेम करता तो कितें सांगूंक सोदता की बाबा जो एसटी समाज आसा हेजे तोंडार ताणें शेण मारलें म्हणून रामा काणकोणकाराचो अटॅक जालो खरीच वायट गजाल आनी आमच्या सरकारान ताका रोखडेंच अरेस्ट केल्लें बी आसा कोणाचेर अटॅक जावचो न्हू जो आमचो समाजाचो जावं बाकी समाजाचो जे कितें आसा पळय गटाचो लोकां खातीर झगडटा ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी आमी ताका सपोर्ट करता प्रत्येकपण आमी ताका जो अटॅक केला ताका कंडेम केले आसा पूण काल जेन्ना जर आमी पळयतात हो असेंब्ली जो उलयता पळय न्हू विजय सरदेसाय खरेंच ताका कितें म्हणटा म्हणपा तें कांय कळना तो तेजेडे म्हाका दिसता अशें दिसता तेजेडे कांय आतां कांय उरना तेजेडे पॉयंट बीजेपी गव्हर्मेंट हें चलता पळय सुरळीतपणान चलता प्रत्येक समाजाक न्याय दिता सांगपा आतां एंड्रोनीन सांगला हो जो मनीस आसा विजय सरदेसाय म्हणटा तो काँग्रेसीच्यान येयल्लो आसा आनी काँग्रेसीचे मेन कितें आसा ना डिवायड एंड रूल आहा तेणे प्रत्येक आमच्या हिंदू धर्मा भितर पयलीं झगडी केली मागीर क्रिस्तांव जावं हिंदू भितर जावं ते मुस्लीम जावं हिंदू भितर तेंगे फक्त डिवायड करप आसता डिवायड करून तांकां राज चलोवपाचें हें तो विजय सरदेसाय शिकलेले आहा आनी तेजेडे आज तो पॉयंट ना म्हणटा तो एक एसटी समाजा खातीर उलयता अरे एसटी समाजा खातीर जर उलयता तूं लिडर म्हणटा जाल्यार काल जाता एसटी समाजाचो स्पिकर जातालो तेन्ना तुवें कितें करूंक जाय आसलें तुवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो तुवें सपोर्ट केलो ना थंय कॅन्डिडेट दवरलो 32 वर्सेस 7 जालें हें कित्याक जालें जर खरेंच जर तुमी एसटी समाजा मानता जाल्यार तुमी ताका अनअपोज निवडून हाडपाक जाय आसलो पूण तें जालें ना तुमी तें हें केलें ना ताका अपोज हाडलो परत आमगे युरीन सांगलें की बाबा तेणें डायरेक्ट सांगलें की बाबा जालो म्हणून फायनल ना तो म्हणटा परत एकदां हें करा वोटींग करा म्हणटा यस नो ते सांगा म्हणटा तुमकां ह्या समाजा लिडर जो कोणी जो तो 1 वर्सा खातीर उरला किंवा 1.5 वर्सा खातीर ताका तुमी एसटी समाजाचो स्पिकर म्हणून पळोवपाक तुमकां तयार ना जाल्यार तुमी एसटी समाजाक न्याय दिवपाक सोदता जर तुमी खरेंच आसले तुमी वोटींग न्हू तुमी कॅन्डिडेट दवरनासले सो विजय सरदेसाय जर दिसता की बाबा किंवा ते बाकी ऑपोजिशनाक जर दिसता आमी एक समाजाचें नांव घेवन आमी जर कितें वोटींग मेळयतले ते डिवायड करतले जाल्यार हें जावचें ना हो समाज हो एक आसा ह्या समाजाक खबर आसा भारतीय जनता पार्टीन ह्या समाजा प्रत्येक फावट वयर काडलेलो आसा सगळे एंट्रोनीन सांगले आसात जावं ताका आमी जे एसटी स्टेटस जावं ते सगळे बाकीचे आनी सांगपा म्हळ्यार एक जो एक एक्ट जाल्लो जो FRC म्हणून FRA फॉरेस्ट रायट एक्ट म्हणून तो 2016 जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्लो 2007 तो गोंया येयलो त्या टायमार काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले हो कायदो जो स्पेशली एमेंड केल्लो तो स्पेशल एसटी खातीर तिणें तो कायदो हांगा रुजू केलो ना कित्याक केलो ना कारण ताका ह्या लोकांक न्याय दिवपा नासलो जेन्ना 2012 जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट जालें त्या टायमार हे गव्हर्मेंटान हो कायदो गोंया हाडलो आयज कितलेशे लोकांक सजा दिल्ली आसा हे सगळे ते जाणा फक्त तांकां कितें आहा तांकां ह्या लोकांक न्याय ना कोणाक दिवपाक ना फक्त धर्मा भितर जाती भितर झगडी पेटपाची आनी हे जे कितें आमकां सगळे आतां लोक बीजेपी वाटेन डायवर्ट जाले आसा जावं जात धरून ना धर्म सोडून सगळे लोकांक खबर आहा हे जो बीजेपी जी आसा ही सगळे समाजाक घेवन एक बरोबर घेवन फुडें वचपा पार्टी आहा आनी तांकां ते दोळ्याक घुसपता ते सोंपलेले आसा तेंचे कडेन कांय पॉयंट ना सो हे नाकाले पॉयंट काडून तो आपूण आपल्या एक स्टँड तयार करपाक सोदता सो हांव ताका इतलें सांगता तूं सांबाळून राव आमच्या समाजाचेर तूं नाका ते स्टेटमेंट कर नाका देव बरें करूं जे प्रेस कॉन्फरन्स आमची पार्टी ऑफिसान आसता आमी इंडिव्हिज्युअल मत मांडलां आमचें